गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या खातीर घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर. आदिवासी समाजाच्या लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीचे रहिवासी दाखले दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. रमेश शेटये भाटान काम करपाक गेल्ले कडेन अचकीत गोव्या रेड्यान ताचेर हमलो केलो. ताच्या आंगाक दुखापत जावन मुको मार बसला. तीन जुना उपरांत पावसाची शक्यताय येता त्या 2 दिसांनी मॉन्सून केरळांत पावपाची शक्यताय ना अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम हांणी म्हायती दिल्या. गोंयान पयलेच फावट आपत्ती वेवस्थापन नियोजनाचो भाग म्हूण बाणावलेच्या आमदारान घडोवन हाडलो डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन. धारगळ वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटली. शेकड्यांनी लिटर उदक गेले व्हांवन. आनी तिळारी कालव्याचे सुमार 250 कोटी रुपया मोडून नव्यान दुरुस्ती करपाचो आसा प्रस्ताव. उदका सोद मंत्री सुभाष शिरोडकार दिली म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारान. आदिवासी समाजाच्या लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीचे रहिवासी दाखले दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केलां. फुडल्या एका वर्सान 1,500 सनदी दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आदिवासी कल्याण खातें तशेंच उटा ह्या संघटने वतीन शहीद मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांच्या यादी निमतान केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार माचयेर उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार गणेश गांवकार, आमदार आंतोनियो वाज, खात्याचे संचालक रवी धवन, खात्याच्यो संचालिका त्रिवेणी वेळीप तशेंच ह्या समाजाचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. आदिवासी समाजा खातीर खात्या वतीन सांग्यार नवे आदिवासी संशोधन केंद्र उबारतात. तशेंच फार्मागुडयेर आदिवासी संग्रहालय आनी रोखडेंच आदिवासी भवनूय बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बिल्डिंग जी आसा ही हँडओव्हरूय घेतल्या आनी ट्रायबल रिसर्च सेंटर. हांवें रिसर्च सेंटर कित्याक म्हणटा कारण ट्रायबलांत आशिल्ल्यो सगळ्या गजालींचेर रिसर्च जावपाची गरज आसा. प्रत्येक गजालीचेर जर रिसर्च जालो जाल्यार ताचें डॉक्युमेंटेशन जातलें आनी तें प्रिजर्व जातलें. म्हणजे ट्रायबल म्युजियमान सांगता आसतना स्वतंत्र पूर्व काळा पासून आतां पर्यंत सगळ्यो म्हणजे सांस्कृतीक आसतले किंवा बाकीच्यो ट्रेडिशनल बिजनेसीस आसतले जे ट्रायबल भागात करताले, ट्रायबल बांधव करताले आनी ताकाच लागून फार्मागुडी हांगासर जावपी ट्रायबल म्युजियम हाजेंय काम बेगिनात बेगीन सुरू जावन तोय कंप्लीट जातलो हाजी हांव आशा व्यक्त करता. निश्चित रित्या म्हाका खबर आहा तेन्ना 10,000 केसीस म्हणजे इंडिविज्युअल आनी कम्युनिटी सगळ्यो टोटल 10,000 आशिल्ल्यो. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. फाटल्या 2003 पासून ते 2022 पर्यंत फर्स्ट टायम म्हणजे म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात 135 जाणांक आमी सनदी दिवपाक शकले. 135 लोकांक आमी तेंच्या जागेच्यो सनदी ह्यो हँडओव्हर केल्यो. तेंचे वन हक्क म्हणजे फॉरेस्ट रायट्स, लँड ड्वेलर्स जे आसा ताका तेंचे जमनीचे हक्क हे मेळपाक जाय हाज्या खातीर कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा. पण त्या खातीर जशें सांगलां तशें तुमच्याय कडल्यान कम्युनिटी लेवलाचेर, पंचायत लेवलाचेर सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार जाता तितके बेगीन हे विशय फुडें वयतले. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 1,000 ते 1,500 लोकांक हे आमी तेंचे फॉरेस्ट रायट एक्ट सनदी जी आसा फुडल्या पुराय गोंयभर म्हणजे 10,000तले मिनिमम एका वर्सा भितर 1,500 सनदी आमी दिवपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी एक्सपर्टायट करीत आसा. चांदेल वाठारांत रावपी थळावो रमेश शेटये हाचेर एका गव्या रेड्यान हमलो केल्ल्याची घडणूक एका सप्तका पयलीं घडिल्ली. ताणें दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रमेश शेटये सोदच्या सारको काजीच्या भटान काम करपाक भायर सरिल्लो. इतल्यान अचकीत एक गोवो रेडो ताच्या सामकार आयलो आनी ताचेर हमलो केलो.
ताच्या भेणाक, पांयाक, फाटीक आनी आंगार बरेच कडेन दुखापत जावन मुको मार बसला. देवा कृपेन ताचो जीव वाटायलो आनी ह्या विशीं ताचें म्हणणें आयकया. सकाळी उठान 7 सुमार आमच्या काजीनी वचा चांदेला? चांदेला हय. हां. पण आमच्या घरा कडल्यान लागींच काजी ते आमचे माड काडले काय काजी लागतात म्हणजे व्हळांसून गवो रडोवन ती वाटेर सायडीकूच आसलो आनी मी सरळ गेल्या कारणान म्हाका तो दिसूंक ना. मी जेन्ना ताका तेंकलो म्हणजे फुड्यान पावलो तुमी आमी आहात तितके तेन्ना म्हाका गवो रडो दिश्टी पडलो आनी तो म्हाका पळयता मी ताका पळयता आनी म्हाज्या हातीन कोयतो आहा एके हातीन आनी हे आहा काय म्हणटा ते सगळे सामान आहा आनी पळतलो जाल्यार तो म्हाज्या आंगार धांवून येतलो आनी मी तसोच उबो रावलो. 1-2 मिनटां आमी तशेंच एकामेकाक पळयता. तेणी नेमणी उठफाट मारतुका म्हाका कळ्ळें तो म्हाजेर मारता म्हणून मी असो कट मारलो. तेन्ना तो म्हाजेर हांगा धपको बसलो. मी पडलो तो पळालो. वातावरणांत बदल जाल्ल्यान मॉन्सून प्रवासाची गती कांय प्रमाणान उणी जाल्या. जुनाच्या 1 तारखेसावन गोंयांत मॉन्सून पावपाची शक्यताय आसली. आतां तो 3 जुना उपरांत पावपाची शक्यताय आसा. येता त्या 2 दिसांत मॉन्सून केरळांत पावपाची शक्यताय ना अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम हांणी सांगलें. 27 मायाक मॉन्सून केरळांत पावतलो असो अनमास आसलो. मात आतां केरळांत मॉन्सून 2 दिसां उपरांत पावपाची शक्यताय आसा. मॉन्सून केरळांत 2 दिसां उपरांत पावलो जाल्यार गोंयांत येवपाक लेगीत मॉन्सूनाक मातसो कळाव लागतलो. केरळा सावन गोंयांत मॉन्सून पावपाक 4 दीस लागतात. हवामान सामान्य आशिल्ल्यान फाटले 3 दीस पावसाचो थीम लेगीत गोंयांत पडलो ना. कडक वताक लागून परतून गरमी जावपाक सुरवात जाल्या. गोंयांत पयलेच फावट आपत्ती वेवस्थापन नियोजनाचो भाग म्हूण बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगसान सुरक्षे खातीर डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन घडोवन हाडला. चक्रीवादळाची शिटकावणी दिवपाची यंत्रणा म्हूण एक कार्यावळ बाणावलेचो आमदार वेन्झी घडोवन हाडटा. बाणावले जाल्ल्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या कार्यावळींतल्यान नुस्तेकारांक देख मेळ्ळी अशें वेन्झीन सांगलें. आज दिसा आम चल जाल्यार आमको वॉकी टॉकी नहीं, हमको लाइफ जैकेट नहीं, हमारे पास लाइफ जैकेट्स नहीं, हमारे पास वॉकी टॉकी नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टूल्स नहीं है. इन केस ऑफ अ डिजास्टर टुडे वी आर नॉट प्रिपेयर्ड.
We don't have walkie-talkies, we don't have life jackets, we don't have so many other things. So, in order to make sure that all these things come on board, आज वो exercise घडून आला. So, the whole idea of this exercise to improve. आम सांगलेलें की आमी बेनावलीमसून कोलवा कोतले, कोलवासून कावेलोसीम कोतले. Maybe we may not able to do in this season in Kavelosim. We will do it probably for the next. But based on these two exercises, the whole of Goa will get a feel of how to conduct a disaster management exercise and how to put up the points, physical, practical points, एक disaster management plan जो कोता. So म्हाका सांगता कोलवा आणि बेनावलीम village will be on the manual of the disaster management plan for Goa because these two villages have done the exercise and all the locals and all the departments were involved. So we had a good spirit today. धारगळ वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक पायपां घालतना शेवाळ्यान उदकाची पायपलायन फुटली. ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट व्हांवून गेलें. पयलींच पेडण्या म्हालांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटात आनी हाचेर सगळ्यांनी दुर्लक्ष केलां. फाटले 5 दीस जाले पेडण्या वाठारांत लायट नाशिल्ल्याक उदकाचो खूब उणाव आसा आनी हजारांनी लिटर हांगसर फुकट व्हांवन वयता. हाचेर सरकारान तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष दिवचें आनी फुट्टिल्ली उदकाची पायपलायन बेगीन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. धारगळ आहोत इथं हा MRD रस्ता आणि इथं हनाटी म्हणून धारगळ पंचायत क्षेत्रातील हनाटी जो वाडा आहे या वाड्यावर आज वाहिनी घालताना पाईपलाईन घालताना JCBच्या द्वारे हे पाईपलाईन फोडली आणि जेणेकरून आता हजारो लिटर पाणी या ठिकाणी आता वाया जात आहे आणि याच्यावर कुणाचंही नियंत्रण नाही. इथं जे कामगार JCBचा वापर करणारे आणि JCB चालवणारे त्यांनाही याबाबत ते अनभिन्न आहेत. ते सांगतात हे काम सार्वजनिक बांधकाम PWD खात्याचं असून WRDचं खात्याशी त्यांचं देणं घेणं काही नाही आणि ते अनभिन्न असल्या कारणाने ते JCBचा जो चालक आहे त्यांनी ही पाईपलाईन फोडून आता हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. गेले 4 दिवस पेडणे तालुक्याला आणि संपूर्ण पेडणे मतदारसंघात पाण्याची टंचाई वीज पुरवठा खंडित झाल्या कारणाने पाण्याची टंचाई भासत आहे. लोक टावो फोडतात आणि हे हजारो लिटर पाणी आज इथं वाया जात आहे. यावर सरकारने त्वरित आणि संबंधित खात्याने लक्ष देऊन ही जी वाहिनी फुटलेली आहे ती त्वरित दुरुस्ती करावी अशी मी मागणी करत आहे. 60 वर्सां पिरायेच्या आनी 60 वर्सां वयल्या ज्येश्ठ नागरिकांक गोंयांत सगळ्या भलायकी केंद्रांत कोविड-19 वाशीन बुस्टर डोस दितले. हे वाशीन सोमारा, बुधवारा आनी शुक्रारा सप्तकाच्या 3 दिसांत फुकट भलायकी केंद्रांत उपलब्ध आसतले अशें वासीन विभागाचे मुखेली डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान सांगलें. तशेंच भलायकी संचालनालया कडल्यान हर घर दस्तक अभियान जातले. ह्या अभियानान भलायकी खात्याचे अधिकारी दर एका घरांत वचून 60 वर्सां वयल्या नागरिकांनी बुस्टर डोस घेतला काय ना हाची पळोवणी करतले अशें डॉक्टर बोरकारान सांगलें. People who are healthcare workers, frontline workers and people above 60 years, these are at high risk groups. आमी पळयलां की देशांत जावं गोंयांत स्लो का जायना पूण नंबर ऑफ केसीस आर रायझींग. सो वी आर वरीड. सो विकाची परीक्षा पळयनासतना माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन इन हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स आनी 60+ ह्या सगळ्या लोकांक म्हाजी मागणी आसा की तेणी बेगिनांत बेगीन आमच्या गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटरांनी वचचें आनी वॅक्सीन घेवचें. इनिशियली लोक कमी आसात म्हणून आमी आठवड्याक एकदांच हें वॅक्सिनेशन करताले दर गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटरान. बट नाव because we want to hurry, we want to accelerate the pace of vaccination of all these at-risk people. From one day, that is on Thursday every week, now we have shifted on to 3 days a week. That is Monday, Wednesday and Friday. And as per Government of India guidelines and instructions, आमी आता हर घर दस्तकूय राबोवपाक सुरवात करतात, which will be done on every Tuesday and Saturday. So all 5 days खंय ना खंय तरी वॅक्सिनेशनाची संदी प्रत्येक लोकांक तेंच्या एरियेन अवेलेबल आसतली.
गोंयाक उदका पुरवण करपी तशेंच गोंय आनी महाराष्ट्र राज्याचो जोड प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी कालव्याची सुमार 250 कोटी रुपया मोडून नव्यान दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. दिवचल म्हालांतल्या आमठाणी धरण आनी साळ बांदाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री शिरोडकार हाणें ही म्हायती दिल्या. उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी बुधवारा सांजे दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या सयत आमठाणे धरणाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उदका स्रोत खात्याचे मुखेल इंजिनियर बदामी, कार्यकारी इंजिनियर के.पी. नायक, इंजिनियर सालेलकर, हेर अधिकारी तशेंच जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले. धरण वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री शिरोडकर हांणी आमदार आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन धरणाच्या विकासा विशींचो आढावा घेतलो. धरणांत उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाचे नदरेन नियोजन करचें अशे निर्देशय उदका स्रोत मंत्री शिरोडकर हांणी अधिकाऱ्यांक दिले. आणि त्यामुळे हो कॅनल वीक जाल्लो आसा आनी त्यामुळे उदक मातशें मायज आयलें की तो कॅनल ब्रीज जाता. ब्रीज मागीर तुटलो की मागीर आमकां उदक पिवपाचो उदक ना आनी इरिगेशनाक उदक नासता. आणि म्हणून मागीर आमी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटच्या सरकार आसा तांचे कडेन उलयले. तांणी म्हटलें की आमी परत सगळो कॅनल जो आसा पळय तो रिपेर करूंक पळयतात किंवा चड करून रिपेर करूंक पळयता अशें. पूण ताजें बजेट तांणी जें वर्कआउट केलां पळय न्ही इट कम्स टू अबाउट 250 crores अशें तांणी सद्याक आयचे कडेन सांगिल्लें आसा. मुखावेले 2 वर्सां ते वाडूंक शकता. आनी तें काम ते करतले, आमी करचें ना. बट वी हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट अबाउट 75%. कारण तिळारेचें 75% उदक आमकां आसा आनी 25% महाराष्ट्र आसा. तर त्यामुळे आमी 75% खर्च जो आसा आमी करचो पडटलो. तर हो खर्च जो आसा पळय न्ही हो फेज वायज मॅनेज करचो अशे आमचे विचार आसात आनी ते आमी महाराष्ट्र मिनिस्टर तांचे कडेन उलोवन मागीर फायनलायज करूंक पळयतात. हें काम चलता आसतना आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसात पळय आनी आपले सगळे सहकारी जे आसात तांचे बरोबर स्टडी करून वेगळो दुसरो एक मार्ग घेतिल्लो आसा. तो म्हटल्यार कितें, न्हंयच्या पात्राक उदक नेहमीच आसता. तिळारी डॅमा कडल्यान धरून ते नदीच्या पात्रात उदक आसतात नेहमीच. तें जर उदक हांगसा आमी जर चड लिफ्ट केलें जर जाय जाल्यार आमकां कॅनलाचें भंय उरचें ना. कॅनल आज फुटलो काय फाल्यां फुटलो काय. कारण हे आमचे कडेन स्टोरेज आसा पळय न्ही, आमचे कडेन ल्हानसो मिनी डॅम खंय आसत जाय तो आमच्यानी तो जर सदींच आमी भरून दवरलो जर जाय, आतां आमी गेले पळयलें जर जायत थंय आमकां थंय 40% उदक दिसलें. पूण समजा आमी हांगसर पंपींग सिस्टम चड केली आनी तो डॅम जर सदींच भरून दवरलो जर जाय जाल्यार आमकां एक 10 दीस 15 दीस 20 दीस सुद्दां आमचो कॅनल ब्रीज जालो जर जाय जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जावचो. कदंबा महामंडळ येता त्या 30 तारखेसावन परत एक फावट खासा बायलां खातीर पणजे ते फोंड्या बस सेवा सुरू करतले. कोरोना महामारीच्या काळांत ही सेवा बंद आसली. आतां ती कदंबा सेवा परत सुरू करपाचें थारायला. कदंबाच्यो पणजे ते मडगांव, पणजे ते कळंगूट, पणजे ते वास्को अश्यो बायलां खातीर कदंबा सेवा 5 वर्सां पयलीं चालू आशिल्ल्यो. आता हेर वाठारांत लेगीत ह्यो कदंबा सेवा उपलब्ध करतले अशी माहिती महामंडळाच्या वेवस्थापनान दिल्या. गेली कितलीशींच वर्सां जाली बेगर गोमंतकीय लोकांचो आंकडो वाडिल्ल्यान कामगारांची बसींत प्रचंड गर्दी वाडटा. ह्या गर्देंत बायलांक आनी विद्यार्थ्यांक त्रास सोंसचो पडटा. बसींत बसपाक लेगीत सीट मेळना. ह्याच मुख्य उद्देशान कदंब महामंडळान ही सेवा परत सुरू करपाचो निर्णय घेतला. आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी परतून एक फावट धरणे आंदोलनाक सुरवात केल्या. फाटीं मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्यार जाल्ल्या आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सुमार 1,500 कर्मचाऱ्यांची आसतना फकत ह्या 7 जाणांक कामा वयल्यान काडून उडयल्ल्या खातीर ह्या 7 जाणांनी धरणे आंदोलन करपाचें थारायलां. खूब फावटी मुखेलमंत्री आनी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचे मंत्री विश्वजीत राणे कडेन कागाळ करून लेगीत कोण कानामनार घेवपाक तयार ना. ताणें घेतिल्ली फायल वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाची डायरेक्टर दिपाली नायक आनी डेप्युटी डायरेक्टर ज्योती देसाय मुद्दाम दामून दवरता अशें तांचें म्हणणें आसा.
फाटीं जाल्ल्या आंदोलनान तांचो युनियन लिडर हृदयनाथ शिरोडकर आनी काँग्रेसीचो लिडर आशिल्ल्या कारणान तांकां काडून उडयल्या अशें तांचें म्हणणें. एक्चुअली आमी ते हितून स्ट्रायकाक 1,500 लोक आमच्या बराबर आशिल्लो, पूण तेतूंतल्यान फक्त आमकां एक मेजूनच तिणी 7 जाणांक टर्मिनेट केल्लेली आसा. त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपणे ऑलरेडी फायल तेंची जी आसा ती मूव केल्ली आसा फॉर रिइन्स्टेटमेंट, बट मिनिस्टर फायल हाडयता. वी वेर शॉक्ड. मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हां, मुख्यमंत्र्यान सांगलें मिनिस्टर फायल हाडयता. वी वेर शॉक्ड की मिनिस्टर कशी फायल हाडूंक शकता. कोण मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट विश्वजित राणे इज अ मिनिस्टर फॉर दिस. सीएमान सांगलें. सीएमान सांगलें मिनिस्टर फायल हाडयता. आनी हें सगळें सांगपाचें काम जर कोणी करता आसत जाल्यार दिपाली नायक जी डायरेक्टर आसात ती आनी ज्योती देसाय डेप्युटी डायरेक्टर, दे आर म्हणजे तेंचें अशें की तेंच्यांनी तें अशें धरलां की आपल्याक सीएमाच्या बंगल्यार तुमी आपयलो आनी आपलो इन्सल्ट केलो, सो तुमकां आपूण कशीच कामार घेवपा ना. हृदयनाथ शिरोडकर वॉज अ पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ काँग्रेस पार्टी. द व्हिडिओ इज अवेलेबल ऑन सो एंड सो. हृदयनाथ शिरोडकर तुमी यू असिस्टेड डायरेक्टली असिस्टेड काँग्रेस पार्टी थ्रू हृदयनाथ शिरोडकर अँड फेल टू मेंटेन इंटिग्रिटी. ही 7 जाणां बाकी सगळे गेले ना ही 7 जाणां. आतां तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे हांव 7 जाणांचो लिडर अशें जालें डायरेक्टराचे. अँड दिस हॅज बीन सायन बाय डायरेक्टर की आमी बाबा कितें फटाशे मारना. दिस इज बीन सायन बाय डायरेक्टर. कोण ते? दिपाली नायक, श्रीमती दिपाली नायक, शी इज अ डायरेक्टर. आनी हाजेर क्लियर कट बरयला की द रिजन फॉर टर्मिनेशन. बुधवारा राती कडेन वेळी वाठारांत बायन पडिल्ल्या बिबट्याक रान अधिकाऱ्यांनी सुरक्षीतपणान भायर काडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रातच्या 9 वरांचेर वेळी वाठारांत बिबटो बायन पडलो. थळाव्या लोकांनी ताची म्हायती रान अधिकाऱ्यांक दिली आनी घडणुके थळार पावले. सुमार 2.5 वरां बिबटो बायंत उरलो. ताच्या उपरांत रान अधिकाऱ्यांनी ताका सुरक्षीतपणान बायंतल्यान भायर काडलो आनी मध्यानराती सुमार 2 वरांचेर जंगलांत सोडलो. कोयराचें वेवस्थापन कशें करचें आनी नितळसाण कशी दवरप त्या विशीं जागृत शिबीर बिरेस्तारांत दिवचले जाले. दिवचल तालुको कायदो सेवा समितीन ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराचो चडशा बायलांनी लाव घेतलो. त्या निमतान मुखेल सोयरी म्हूण दिवचल न्यायालयाची न्यायाधीश स्मिता सैल हाजीर आशिल्ली. हेर मानेस्तां मदीं नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर, खास वक्ते आनी अभियंतो रोहन घाडी, बायलां आनी भुरगीं खात्याची मुखेल सेविका रतन फट्टे, BDO कार्यालयांतलो अभियंतो सुनील वेरेकर हांचो आस्पाव आसलो. मानेस्तांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. कोयर वेवस्थापना विशीं मुखेल वक्ते रोहन घाडीन मोलादीक म्हायती दिली. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हाच्या मुखार सडेतोड नायक ही खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार येतली. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV.